सरकार म्हणून आमचो सदांच प्रयत्न आसतलो की आमची सिटी इम्प्रूव करपाची आसतली। हांव आमचे आभार मानता आमचे पावर मिनिस्टर सुनील ढवळीकार, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। पण जेन्ना आमी अशी गोष्टी करता ती लोकांनी तितली बरी त्या गोष्टीची काळजी घेवपाची, मिसयूज करपाचे ना। तुम्ही जर पळयल्यार आमच्या बिचोलेन आमी डे बाय डे इम्प्रुवमेंट करीत आसा। खूबशे आमचे रॉबरीज जाताले, हांव म्हणना की ते बंद जाल्यात, पण डेफिनेटली सीसीटीव्ही कॅमेरा घातल्या मागीर थोडो कंट्रोल कसो आयला। आज आयडेंटिफिकेशन बरें जाता, क्रायम रेट कमी जावपाक तें आसा। रस्त्यांचे इश्यू असले ते सॉर्ट आउट करता। उदकाचो इश्यू तर आमी फुडल्या 5-6 म्हयन्यान सगळी पायपलायन आमी बदल घेतली। 3 कडेन आमी ऑलरेडी पायपलायन बदललेली आसा। उदकाचे आमचे टांकये बिचोले खंयचीच नसली, एकच पाजी लांबगांव असली ती आमी बदलता। हावसिंग बोर्डान आमी 2 लाख लिटर टाकी बांदलेली आसा। एफर्ट्स जे घालता पळय कामा खातीर, जावं शहराच्या विकासा खातीर आसूं, जावं पंचायतीच्या विकासान, जावं बिचोले मतदारसंघाच्या विकासाक, त्या विकासाक म्हणटा ते आमकां सरकार म्हणून मुख्यमंत्री ज्या विविध अशा खात्याचे मंत्री आसा पळय, PWD असो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट असो, ते सगळे आमचे बिचोलकारांक दोतोराक सहकार्य करता। कित्याक दोतोराची एक तळमळ पळोवन ती दोतोर जे पद्दतीन काम करपाक फुडें सरलेलो आसा पळय, त्याचे दोतोराक म्हणटा ते कितें तरी रिटर्न्स मेळपाक जाय, आनी तो फायदो म्हणटा ते आमच्या बिचोलकारांक सगळ्यांक मतदारसंघाच्या लोकांक जावपाक जाय। हे एक उद्दिश्ट दवरून दोतोर फुडें सरलेलो आसा। दोतोराक आमचो सदींच म्हणटा ते पाठिंबो आसा हेचेर। ह्यान फुडें आमचो सगळ्यांचो ताका पाठिंबो आसतलो। बिचोले नगरपालिका असो, पंचायत असो, जी जी कामां दृश्टिकोनांसून पडटा पळय तितून दोतोराचें म्हणटा ते सहकार्य खूब आसता हेचेर। आनी हे हेका लागून म्हणटा ती ही आयज जो बिचोले सिटीन हांगासर जे फोराम बसयल्ले आसा पळय हेचेर, ते गांवकारां असो, जावं थिएटर एरिया असो, जावं हांगासर सुंदरपेटीचे एरिया असो, आयज लोकमय अशी म्हणजे सुंदरकाय एक भर घातलेली आसा हेतून दिवाळीच्या निमतान। आनी हेका लागून म्हणटा ती सदींच म्हणटा ती आमची शहर म्हणटा ते विविध योजनांतून म्हणटा ते सुदारत आसा।